as it is a safety month going on, I request each and everyone to kindly be safe for your family. तुम्ही सगळे रस्त्यार भोंवता तुमची लायफ सारकी रिस्क घेवन अँड तुम्ही घरा पावतले काय ना तेजेय खबर आसना. घरा कडेन भुरगीं बायल नाल्यार जाणटी कोण तुमची कुस्तारार कोण जियेतात ती घरा कडेन रावली आसतात. सो तांकां लागून तुमी सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. हेल्मेट जावं इन्शुरन्स जावं कित्याक तुमचो एक्सिडेंट जालो गाडी डॅमेज जाली नाल्यार तुमकां कितें डिसेबिलिटी जाली इन्शुरन्स कवर्स यू ऑल. अँड हेल्मेट कॅन सेव अ लायफ. वेदर मेजर एक्सिडेंट कितें जालो जाल्यार तकली आड्डून बी तुमकां डिसेबिलिटी जावपाक शकता. तुमी एक्सपायर जाले जाल्यार घरा कडेन पयशे दिवपी तुमचे कोण आसपाना. सो यू ऑल हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल गायज इन टुडेज वर्ल्ड नॉट टू रोम विदाउट अ हेल्मेट ऑर इन्शुरन्स. खूब पुलीस आमचे बेश्टेच रस्त्यार वतान भोंवपा हांगा 10 मिनटां रावलां वतान म्हाका खबर आसा कितें जाता तें म्हाका. सो पुलीस इतले वेळ रस्त्यार उबी रावतात चलान दिवप तांकां कितें मजा येना ती. तांकां 100 रुपया फायन दिली म्हूण तुमची लायफ सेव जाता म्हूण तशी ना. सो प्लीज टेक प्रिकॉशन्स अँड support the Goa police to support you also. हेल्मेट दिवपाक कोण येयले म्हणून नो माझे मुखार खूब एक्सिडंट्स जाल्यात. हांवें GMCन व्हेल्या म्हज्या हातीन यंग चेडवां एक्सपायर जाल्या. म्हाज्या हातीन वेंटिलेटर कप चिड्डता आसतना वेन दे आर ट्रायंग टू ट्रीट ते म्हाज्या हातीन खूब मेल्ले आसात. सो फ्रॉम दॅट टायम आय हॅड अ फोबिक फियर फॉर ब्लड ऑल्सो बिकॉज आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ एक्सिडंट्स ड्यू टू नॉर्मल नॉट वेअरिंग हेल्मेट. मेनली पिलियन रायडर ऑल्सो शूड वेअर. मोस्टली तुमी पळयता पिलियन रायडराक चड डॅमेज जाता. तो फाटल्यान कोण बसता तुमची भयण नाल्यार आवय नाल्यार गर्लफ्रेंड नाल्यार बायल ताका हेल्मेट घालपाक खूब गरजेचें. तूं स्वता फक्त प्रिकॉशन घेवन वचनाका फाटल्यानूय हेल्मेट घालपाक गरजेचें. सपोज तूं कॅर घेता आपणाच्या फॅमिलीचो मोग आसा तर तांकांय सेफ दवरपाक जाय. We are observing National Road Safety Month this year, which has started from January 18th and which will continue till 17th of February. In this month, we will try to reach out to each and every public who is using the road, basically the road users. We want to create awareness among them that they should follow the road safety rules so that they remain safe on roads. To tell more, last year we had about 225 people tentatively dying on roads because of road accidents, and out of which about 140 people are two-wheeler riders. So I want to appeal each and every two-wheeler rider to wear the helmet, and I want to also tell them that not to wear the helmet to save their fine from police, which is just of 100 rupees, but they should wear helmets to save their life. ते रस्त्यार भोंवता पूण घरा कडेन तांची फॅमिली आसता. सो तांकां जर कितें जर जायत then there is no one to take care of the family. So also I also would like to appeal to all the road users who are riding and driving that they should adhere to all the road safety rules and regulations. They should wear the seat belts. They should not talk on the phone while riding. Don't drink and drive. Don't drive your vehicle at excessive speed. So in this month we are trying to reach out to all the public and create awareness among themselves so that they remain very safe on the roads.